नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. सकाळच्या खबरो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. काँग्रेसीन शिस्तभंग केल्ल्यान केली कारवाय. अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष वसीम खानाक केलो निलंबीत. जाल्यार प्रदेश काँग्रेसीच्या कार्याध्यक्ष पदार सुनील कवठणकराची केली नियुक्ती. असोळड्या जंक्शनाचेर जाल्ल्या स्वय अपघातात दुचाकी चालक जालो गंभीर जखमी. कुडचड्यार सरकारी हॉस्पिटलात उपचारा खातीर केला दाखल. गोंयकार हे स्वाभिमानी 100 कोटी आसूं वा 200 कोटी गोंयच्या मतदारांक घेवंक शकना विकते, सांगता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे आदले अध्यक्ष अमित पाटकार. मया बिबट्यान केल्ल्या हल्ल्यात एक सुणो जालो जखमी. आमकां करात भयमुक्त, थळाव्यांनी केली मागणी. पर्वरी फ्लायओव्हराचो निमाणो सेगमेंट उखलपाचें काम जालें पुराय. सप्टेंबरात ह्या फ्लायओव्हराचें जातलें उक्तावण. हो पूल राष्ट्रीय महामार्ग 66 चेर 5 राज्यांक जोडटलो, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. आरजेपी पक्षात 2 गट जाल्ल्यान 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारेचेर उपरासल्यात प्रस्नचिन्ह. कार्यकर्त्यांचे भवितव्य कितें, लोकांक पडला प्रस्न. आता पळयात खबरो विस्तारान. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष वसीम खान हांकां बेशिस्त वागणूक आनी पक्षाविरोधी वावर केल्ल्याचो आरोप करून पदावेल्यान निलंबित केलो. तशेंच अल्पसंख्याक विभागाची समिती बरखास्त केली. सध्या नाझीर खान अल्पसंख्याक विभागाचे नवे संघटक म्हणून आदेश जारी केला. जाल्यार प्रदेश काँग्रेसीच्या कार्याध्यक्ष पदार सुनील कवठणकर हाची नियुक्ती जाल्या. काँग्रेसीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल हांणी शेनवारा गोंयाक भेट दिली. ह्या वेळार काँग्रेसीचे पदाधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन अंतर्गत वाद सोडोवपाचो यत्न केलो. हे फाटभुंयेर काँग्रेसींत म्हत्वाच्यो घडामोडी घडल्यो. समन्वय समितीचो अध्यक्ष सुनील कवठणकार हाची काँग्रेसीच्या कार्याध्यक्ष पदार नियुक्ती जाली. फाटल्या दिसांनी जे बदल जाले तातूंत सुनील कवठणकार पक्षाचेर नाराज आशिल्ल्याची चर्चा सुरू आशिल्ली. मजगतीं शेनवारा काँग्रेसीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल पत्रकार परिशद घेवपाची तयारी करतालो तेन्ना काँग्रेस समितीचे अल्पसंख्याक विभागाच्या एका पदाधिकाऱ्यान काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे पुराय दुर्लक्ष करता अशी नाराजी दाखयली. माइनॉरिटी का नाम नहीं लेना है किसको, नहीं रखना डिपार्टमेंट बंद कर दो माइनॉरिटी का, नहीं रखना डिपार्टमेंट बंद कर दो माइनॉरिटी का, नहीं रखना डिपार्टमेंट बंद कर दो माइनॉरिटी का. वसीम भाई माइनॉरिटी का नाम नहीं लेते. वसीम भाई चलिए इसको बात उपरांत अखिल भारतीय काँग्रेस समितीन गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष वसीम खान हाका बेशिस्त वागणूक आनी पक्षा विरोधी वावर केल्ल्याचो आरोप करून पदावेल्यान निलंबित केलो. तशेंच अल्पसंख्याक विभागाची समिती बरखास्त केली आनी नजीर खान अल्पसंख्याक विभागाचे नवे संघटक म्हूण आदेश जारी केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. असोळड्या जंक्शनाचेर स्वय अपघात जालो. ह्या स्वय अपघातात दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्या. ताका कुडचडेच्या सरकारी हॉस्पिटलात उपचारा खातीर दाखल केला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दुचाकी चालक आपली दुचाकी घेवन वतना अचकीत रस्त्याचेर गाय आयिल्ल्यान ताचे दुचाकीवेलें नियंत्रण सुटलें आनी अपघात घडलो. गोंयकार हे स्वाभिमानी लोक. 100 कोटी आसूं वा 200 कोटी गोंयच्या मतदारांक विकते घेवपाक शकना अशें गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे आदले अध्यक्ष अमित पाटकार सांगता. 100 कोटी रुपयांच्या कथीत वेव्हारावरवीं नवो पक्ष तयार जावपाच्या प्रस्नाचेर प्रतिक्रिया दितना पाटकार उलयलो.
शेनवारा जाल्ल्या बसकेत कांय आदल्या निर्णयांचेर प्रस्न मांडले आनी ते विशीं स्पश्टीकरण मागले. एआयसीसीचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल हांचे फुडें आमी आमची भुमिका मांडल्या आनी तांणी आमकां सकारात्मक गजाली घडटल्यो अशें आश्वासन दिलां अशें पाटकार सांगतात. फोकस असो आसा की आज प्रत्येक मनीस या बीजेपीचेर वेटला आणि सातत्यान गेल्ली 4 वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीन ग्रासरूट लेवलाचेर आपले कार्यकर्त्यांक बळकट करून तांकां वयर हाडपाचे प्रयत्न केलो. आनी उदाहरण म्हणल्यार आज आमी टीव्हीच्या मतदारसंघान जेन्ना येता म्हाका याद जाता 2022 आमकां हांगा 1200 काय 1400 मतां पडिल्ली. पूण त्या वेळाच्यान आमी हांगा प्रत्येक हांव तुका आतां थिवीचें उदाहरण दिता हांव थिवी आहा म्हूण अशें प्रत्येक गोंयच्या मतदारसंघान आमी निश्ठावन कार्यकर्ते काँग्रेसमेन ज्यांनी वर्सांची वर्सां पार्टेक दिली असल्या लोकांक मुखार हाडून आमी एक प्रयत्न केलो आनी ताचो रिजल्ट म्हाका दिसता झेडपीच्या हातून आमकां दिसून आयलो. आतां थोडी डिसिजनां अशी जाली वेर आय थिंक ताजेर काल हांव उलयलाय बीन क्लॅरिफिकेशनूय दिलां आनी आय थिंक विथ टायम गोष्टी कितें आहा त्यो सगळ्यो जाग्यार पडटल्यो आनी इट विल टेक अ शेप अँड दॅट शेप आय थिंक विल डेफिनेटली ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक ह्या फावट आमी निश्चितपणे घरा धाडटले हातून मातूय दुबाव ना. गिरीश चोडणकर म्हणटा तो एक काँग्रेसीचो सिनियर लिडर ताका व्हडल्यो व्हडल्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ल्यो. 2022ची निवडणूक म्हाका दिसता ताच्या अंडर लढल्या गोंयकारांक खबर आहा. ह्या फावट आय थिंक 2027 गिरीश चोडणकर एकटोच कितें हो पक्ष ताजो न्ही, हो पक्ष सगळ्यांचो. कालूय हांवें तें सांगलां प्रत्येक लिडरान आपले थंय कितें व्ह्यूज आसा ते मांडल्या. जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन आयिल्ले. लेट्स सी ही हॅज अश्युअर्ड दॅट थिंग्स वील इम्प्रूव्ह, थिंग्स वील कम आउट. पळोवया जातलें बरें कितें तरी जातलें आनी म्हाका दिसता गोंयच्या हिता पासत जातलें आनी गोंयकारांक जाय तेंच जातलें. पक्ष एक कितें 10 पक्ष येतले कळ्ळें तुका न्ही आनी तें काय कोण तुवें हाडोवपाक शकना हांव हाडोवपाक शकना. म्हाका दिसता जेन्ना मनशाक आपल्या स्वता भितर जेन्ना कॉन्फिडन्स आसता, जेन्ना लोक जेन्ना तुज्या बरोबर आसता, जेन्ना लोकांक जाय तें जर आमी करता जाल्यार यश हें अवश्य मेळटा. आनी तें म्हाका दिसता लोकसभेच्या निवडणुकीक आमी पळयलें लोकांक जाय आशिल्लो असो आमी कॅन्डिडेट दक्षिण गोंयान दिलो लोकांनी निवडून हाडलो. सो अल्टिमेटली राजकारणान आमी लोकांक लागून आसा. सो लोकांक जे जाय, लोकांचे जे सेंटिमेंट आसा ते जेन्ना तूं करता तेन्ना लोक तुजे बरोबर रावता. सो अशें पक्ष बिक्ष आयले म्हणून भिवपाचें म्हाका दिसता वी शूड नॉट फियर दॅट. लोकांक जे जाय, लोक जे सांगता तें करपाचें, लोक तुजे बरोबर रावतले. आय विल खूब स्पेक्युलेशन गोंयांत चल्ल्या. कालूय तुमी पळयलां खूब खवदळ येस आनी प्रत्येक न्यूज चॅनलाचेर काडून पळयलेलें आय थिंक तीच चर्चा चल्ल्या. एक गोष्ट अशी आसा की गोंयकार म्हणटा तो स्वाभिमानी मनीस आणि जेन्ना प्रश्न गोंयच्या स्वाभिमानाचो आयलो, जेन्ना कांयशा लोकांक दिसलें की गोंय व्हरून महाराष्ट्रान विलिनीकरण करया आणि जेन्ना एक ओपिनियन पोल जालो तेन्ना स्वाभिमानी गोंयकार रावले न्ही आनी दाखयलें की गोंय सेपरेट उरपाक जाय. तशेंच म्हाका दिसता की गोंयकार हो स्वाभिमानी तांकां कोणूच पयशे दिवन विकते घेवपाक शकना. सो असले स्टेटमेंट 100 करोड 50 करोड 200 करोड दीज आर इररेलेवंट स्टेटमेंट्स. आणि म्हाका दिसता अल्टिमेटली वोटर जो आसा ताका मान हो श्रेष्ठ. वी हॅव टू रिस्पेक्ट द वोटर आणि गोवन वोटर इज नॉट परचेजेबल. आय एम मेकिंग इट व्हेरी क्लियर. गोंयकारांक तूं पयशे दिवन विकते घेवपाक शकना. गोंयकार म्हणटा तो शिकिल्लो गोंयकार आणि सगळ्या देशा पासून नेरून सुद्धा म्हटिल्ले मरे अजीब हे गोवा के लोक. सो गोंयकारांक टेकन फॉर ग्रांटेड घेनाका इतलेंच म्हाका सांगपाचें. काँग्रेस म्हणटा तो एक डेमोक्रेटीक पक्ष आणि म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाक आपली भावना, आपले विचार, आपले दुखण्यो, आपले मुखार कशें वचपाक हे प्रत्येक मनशाक मांडपाचो अधिकार आसा. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक निश्ठावन जाका काँग्रेसीची काळजी आसा ताणें तें मांडलें अशें म्हाका दिसता. आनी एवरी काँग्रेसमॅन हॅज अ रायट. जे खरे कोणाक पळय दुखता किंवा काँग्रेसीक लागून तो मांडटलोच न्ही रे. मया भर लोकवस्तीत बिबट्यान केल्ल्या हल्ल्यात एक सुणक जखमी जालो. ही घडणूक शेनवारा राती घडली. या हल्ल्या उपरांत मये वाठारांत लोकां मदीं भंय पातळ्ळा.
मयेच्या तीर्थबाग वाठारात रावपी राजन नायक हाचो पाळीव सुणो घराच्या फाटल्या वटेन बांदिल्लो. शेनवारा राती सुणो व्हडल्यान भोगपाक लागलो तेन्ना घरच्यांनी फाटल्या वटेन धांव मारली. तेन्ना जाग येतगीच बिबट्यान सुण्याक सोडून रानात पळ काडलो. बिबट्याची दहशत वाडचे पयलेच ताका धरून आमकां भयमुक्त करचें अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. ती 8:30 सुमार बिबटो येयलो वयल्यान रानासून आनी आमचे कुत्रे 2 जाण आसले ते एका कुत्र्याचेर बांदलेले तांकां हेतून रुमान थंयसर डायरेक्ट येवन तेणी एटॅक केलो आनी तेजे गोंगटेक घास मारला. जेन्ना तेणी बॉब मारली फायट करून तेन्ना भाव आमचो धांवलो हळू करून हे केलें आवाज केलो म्हणजे तितक्यान तो पळलो आनी कुत्रो बांदलेलो आसलो न्हू ते गोमटेक घास मारून तेजे हे फोडलो म्हणजे रगत भरपूर दांत लागले आनी रगत भरपूर वतलो आनी ते कुत्र्याक आतां खावपाक बीन बरोबर जायना म्हणजे सामको जाम कसो. हाचे पयलीं केन्ना असो बिबटो बी ह्या वटेन दिसलेलो? बिबटो 5-6 वर्सां पयलीं येयल्लो सकयल पळयलो म्हणजे त्या उपरांत नासले झाड. आतां कितें जालां रान बीन वाडला न्हू ते खंय तरी लागींच खंय तरी भोंवतात तेका लागून आतां भंय जाला कित्याक परतून तेजेर एटॅक करीत म्हणून कुत्र्यांक लागून लोकांकूय भंय न्हू. हय आनी मनीसूय आमी भोंवता न्हू कुळागरां हे कुळागराची एरिया थंयसर भोंवता आसतना एकांचे खंय एटॅक करूंक शकता न्हू म्हणून भंय जाला. आमचें म्हणणें आहा की वन खात्यान खंय तरी लक्ष दिवन तेंचेर बंदोबस्त करचो. मयम कॉन्स्टिट्युन्सीन बिबट्यांची संख्या वाडल्या आसतली. काल राती आमचे फ्रेंड राजन नायक यांच्या कुत्र्याचेर अटॅक केलो तो बांदलेलो म्हणून वाचलो म्हणून ताका इंजरी जाल्या बरी डीप दाद लागले त्या वाघाचे आनी ब्लड फ्लो खूब जाल्ल्या कारणान तो भियाला आनी खायना बी. हेज्या खातीर वन विभागान मातशें लक्ष घालून किजो पिद्रो बी घालून तांकां धरूंक मेळत जाल्यार पळोवचें नाल्यार कितें तरी उपाय काडून मातशें लोकांक आमकां सुरक्षीत दवरपाची वेवस्था करची. पयलीं 4 वर्सां पयलीं आमचेच शेजाऱ्याचे तळणे करून घरा तेंचे थंय बिबटो येयल्लो वाघ आनी तेजी ती कोण मिसीस नुस्तें सुटी करून बसली थंयसरूय उडकी मारली. मागीर थंय एक अर्दें वर सुमार तो थंय बसलोलो मागीर ताका धांवडला. मागीर हे आसात हांगा सर्कलान हे आमचे फॉरेस्ट एरियेक. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम महत्वाच्या पावण्यार पावलां. शेनवारा फ्लायओव्हराचो निमणो स्पॅन बसयला. लोकां खातीर सप्टेंबरांत फ्लायओव्हर सुरू करपाचो सरकाराचो हेत आसा. मजगतीं उक्तावणा पयलीं लोकां खातीर 2 दीस फ्लायओव्हर चलपा खातीर आनी फोटो काडपा खातीर उक्तो आसतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाहीर केलां. पर्वरी फ्लायओव्हराचे निमणे सेगमेंट शेनवारा यशस्वीपणान उबारले. हाचे वांगडाच फ्लायओव्हराचे मुखेल बांदकाम पुराय जाला आनी आतां फिनिशिंगाचें काम सुरू जाला. ह्या पुला खातीर 68 खांबे 1431 सेगमेंट आनी 67 स्पॅन घातल्यात. सप्टेंबरांत फ्लायओव्हराचे उक्तावण करपाचे हेतू आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. उक्तावण जावचे पयलीं 2 दीस लोकां खातीर फ्लायओव्हराचेर चलपाक आनी फोटो काडपाक मेळटले खंय. हाचे उपरांत हांगा फकत वाहनांक प्रवेश मेळटलो. पुलाचे उक्तावण जाले उपरांत गाडयो थांबोवपाक मेळचे ना. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 67 महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरळ आनी तामिळनाडू राज्या मदीं म्हत्वाचो दुवो जाला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मजगतीं मुख्यमंत्र्या कडेन जादूची कांडी आसलेली जाल्यार रातया पूल बांदपाचे अशें भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हाणें म्हटलें. खंयच्याय राज्याचे पॅरामिटर जोखतात तेन्ना एक म्हत्वाचो पॅरामिटर इज इन्फ्रास्ट्रक्चर. ह्या गव्हर्मेंटान 5 वर्सांत कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलां लोकांक, जनतेक कितें दिलां, दॅट इज काउंटेड इन द पॅरामिटर. ते जर पॅरामिटर चॅक करत आज म्हाका खात्री आसा की मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या नेतृत्वाखाली ह्या सरकारान भारतीय जनता पार्टीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतीत खंयच कमी पडूं ना. ज्या ज्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय त्या त्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां दिल्लें आसा, मेळिल्लें आसा. केंद्र सरकारान पूर्णपणे डबल इंजिन गव्हर्मेंटाचो फायदो घेवन सगळो सपोर्ट आमच्या सरकाराक दिल्लो आसा आनी म्हणूनच हो येदो व्हडलो कॉरिडॉर हांगाचो जायत किंवा दाबोलेचो जायत जी काम थंय नेटान चलिल्लें आसा आनी आज आमी हो कॉरिडॉर पूर्णत्वाक व्हरपाच्या मार्गार आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा सकयल ह्या सरकारान लोकांची कश्ट कमी करप. ब्रीज जातकीर वता आसतना सगळे म्हणटाले
हांव कुठ्ठाळेचो ब्रिज बांदता आसतना सगळे रस्त्यार रावताले आनी बोवाळ मारताले. ब्रिज जालो मागीर सगळे म्हणपाक लागले, अरे कितें रे आमी अर्द वरा भितर पावता मरे पणजे. ही लोकांची मानसिकता आसता. लोकांक सदांच अशेंच आसता की त्रास काडपाक संवय नासतना रातयान पूल उबो करपाक जाय. जर जादूची कांडी आशिल्ली डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन जाल्यार म्हाका दिसता तो कांडी घोडोवन रातयान पूल तयार करता आशिल्लो. जे पयलींच्या काळांत घडटालें तें आयच्या काळांत घडना. आनी म्हणून परत एकदां तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे सप्टेंबर महिन्यात केन्ना तरी ह्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन हे आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचो आशिर्वाद घेवन गडकरीजी हांकां सांगून ताची डेट डिसायड करतले. बट हांव एक सगळ्या पब्लिकाक सांगपाक सोदतां, हाजें इनॉग्रेशन जातलें ताज्या पयलीं 2 दीस लोकां खातीर पूल उगडो दवरतले आमी. कित्या खातीर? वयर वचून लोकांक भोंवून पळोवपाक, फोटोग्राफ्स घेवपाक, सगळ्यांनी अनुभवचो की कशा पद्दतीचो फ्लायओव्हर आसा. कित्याक एकदा ट्राफिक सुरू जालें काय पर्वरकारांक वयर वचून पळोवपाक मेळचें ना, म्हणजे क्रॉसूय करूंक मेळचें ना की उबय रावंक मेळचो ना. सुरू जावच्या पयलीं म्हणजे म्हाका दिसता रोहनूच सगळ्या जाणांक वेलकम पार्टी थंय दिवपाक शकता बिंग स्थानीक MLA. म्हणजे प्रायर टू डॅट हांव कित्याक म्हणजे मुद्दामून कारण आमकां हे येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच इज द 6th लेन फॉर फ्युचरिस्टीक म्हणजे फुडल्या 50 वर्सांक जे ट्राफीक वाडटलें ताचो विचार आमी आतां केला. हे सरकार फुडल्या 50 आनी 100 वर्सांचो विचार करता. अटल सेतू बांदता आसतना म्हाका खबर आहा, हांव GSIDC तेन्ना चेअरमॅन आशिल्लो. भाईक बऱ्याच जाणांनी म्हटलें की अटल सेतू तिसरो कित्याक बांदता काय म्हणून. अरे 2 पुलां आनी मदल्यान तिसरो पूल काडटात. आज आमकां अटल सेतूचें इम्पॉर्टन्स कळटा. एक दीस अटल सेतू जर बंद दवरशीत जाल्यार पर्वरकार मडगांवान पावचे म्हणजे त्या सायडींतल्यान क्रॉस करूंक पावचे ना, बांबोळे पावचे ना. ही परिस्थिती आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आजपीत चालू आशिल्ल्या अंतर्गत वादाचो फटको तांच्या हेर कार्यकर्त्यांक बसतलो. 2017 सावन ते आतां मेरेन पक्षाक घटमूट करपाक वावरिल्ल्या कार्यकर्त्यांचो आतां फुडार कितें असो प्रस्न पडला. रोखडीच 2027ची वेंचणूक जावपाची आसा. पक्षां भितर चलिल्ल्या कोफुसांवाक लागून आतां येवपी वेंचणुकेक कोणाक तेंको दिवपाचो हे दर एका मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यां मुखार एक मोठें आव्हान आसा. 2017 वर्सा एनजीओ म्हणून काम करून 2022 पक्ष करून आमदार वेचून हाडलो. पूण विरेश बोरकार आणि मनोज परब हांचे मदीं 2 गट जाल्ल्यान अंतर्गत वादान पक्षाच्या मुखेल्याक RJP सोडून वचपाचो निर्णय घेवचो पडलो. ताचे उपरांत पक्षाची फुडली वाटचाल 2027च्या विधानसभा वेंचणुके वटेन कोण आनी कशी व्हरतलो हाचेर सगळ्यांचे लक्ष आशिल्ले. खुबशा कार्यकर्त्यांनी आपले काम धंदे सोडून 2022 उपरांत 2027 RJPक सत्तेर हाडपाचे सपन पळयिल्ले आनी त्या दिकेन ते वावुरताले. पूण अचानक जाल्ल्या ह्या वाद विवादाक लागून आता कार्यकर्त्यांचे कितें? एके वटेन मनोज परब पार्टींतल्यान अदृश्य जालो जाल्यार दुसरे वटेन आमदार विरेश बोरकारान फुडाकार घेवन गोंय भरच्या क्रांतिकार भुरग्यांक न्याय दिवपाक जाय आशिल्लो. पूण सध्या विरेश बोरकारूय आपल्या मतदारसंघा पुरतो वावुरताना दिश्टी पडटा. तो आपलो राजकीय प्रवास घटमूट करपाक सोदता. पूण गोंयच्या दरेका मतदारसंघात काम करपी भुरग्यांनी येवपी वेंचणुकेक कोणाक तेंको दिवपाचो आनी तांच्या मतदारसंघात RJP पक्ष वेंचणूक लढयतलो काय ना अशे साबार प्रश्न आतां उपरासल्यात. पहिल्या फावटी गोंयच्या इतिहासान गोंयचे बहुजन समाजातले युवक आणि मुख्य म्हणजे क्षत्रिय मराठा आणि OBC हांचो मेळ अलॉंग विथ क्रिश्चियन्स असले 3 त्रिकोणाचे कॉम्बिनेशन खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी कडेन ना. UGDP, MGP, सेव्ह गोवा ह्यो सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज किंवा काँग्रेस आणि भाजप सुद्धा जर पळयत जाल्यार इतलो स्ट्रॉंग यूथ फोर्स विदाउट मनी पावर, विदाउट पावर अँड पोजिशन कोणा कडेन नाशिल्लें. ती सामकी जादू आर्जीन भुरग्यांचेर घातिल्ली. तातूंत भितर एज्युकेटेड आनी अनएज्युकेटेड ह्या दोनूय पद्दतीचे लोक, युवक आनी युवती, जाणटी आनी भुरगीं पहिल्या धपक्यान 10% वोट शेअर घेवपी पक्ष तुमी. आज पक्षाची अशी वाताहत तुमी करता, अध्यक्ष ते सोडून वता, सेक्रेटरी आणि ट्रेजरर पक्षाचे कमी आणि एकाच व्यक्तीचे चड उलयता. आमदार आज आपल्या मतदारसंघा पुरतो जर सीमित उरला जाल्यार तो सिंबॉल, ती पार्टीच्या बद्दल कोणे कितें विचार केला हाचे बद्दल सामके भिरांकूळ परिस्थिती आसा. आज खरें वायट दिसता हे जे RGचे रेव्होल्युशनरीज गांवोगावी पदरमोड करून सरकारा कडेन जेन्ना झगडपाक, कोणूय सरकार आसूं, काँग्रेस आसूं किंवा सरकारा विरोधात जेन्ना तुमी झगडटात, तुमचेर पोलीस केसीस असतात, तुमचेर दडपण येता,
तुमचेर लोक तुमचेर कोत्र जाता, आपल्या सबंद रिलेटीव लोक सरकार हाचे कडेन कोत्रसाण घेवन तुमी वेवस्थे खातीर झगडले, सत्याच्या मार्गान झगडले, प्रामाणीकपणे डेमोक्रेटीक झगडले, आनी आज तुमकां आवय बापूय कोण ना. सो इदर ह्या लोकांक आज फक्त एकूच पर्याय उरता तो एक खंयची तरी ऑपोजिशन पार्टी जॉयन करपाची. पण त्या ऑपोजिशन पार्टीकूय आज ताक ना की असल्या तयार जाल्ल्या, मुशींतल्यान तयार जाल्ल्या, एक्सपिरियन्सान तयार जाल्ल्या भुरग्यांक, पॉलिटिकल बॅकग्रावंड नाशिल्ले हे भुरगे, सामान्य कुटुंबातले, गरीब, मिडल क्लास फॅमिलीतले, शिक्षीत आनी अशिक्षीत दोनूय, त्या भुरग्यांक ते एब्झॉर्ब करपाकूय ते कमी पडटात आनी ताका डायरेक्ट करपाक हे लिडरूय कमी पडले. मनोज परबाचो गट आसूं वा विरेशाचो, कोणे तरी फुडाकार घेवन गोंयभरच्या क्रांतिकाऱ्यांक दिशा दाखोवपाची गरज आशिल्ली. पूण सोशल मिडियाचेर एकमेकांचेर जाल्ले आरोप प्रत्यारोप पळयले जाल्यार अशें दिसता पार्टीच्या वयल्या पदाधिकाऱ्यांनी गोंयच्या तळागाळांतल्या भुरग्यांचो आपल्या फायद्या खातीर वापर केला काय कितें, असो सध्या प्रश्न पडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. धोकादायक झाडां काडून उडोवपाच्या कामाक वेर्ला काणका पंचायतीचो सचीव सहकार्य करिना असो आरोप वेर्ला काणकाची आदली सरपंच आनी सध्याची पंच वांगडी आरती च्यारी हांणी केला. ह्या निश्काळजीपणाक लागून लोकांच्या सुरक्षेचो प्रस्न निर्माण जाल्लो आसा. देखून कसल्याय तरेची दुर्दैवी घडणूक घडच्या पयलीं संबंदीत प्रशासनान बेगोबेग पावलां उखलची अशी मागणी तांणी केल्या. हांगासर हो आतां एक सुकलेलो माड आसलो तो पडला. येदो भरपूर वारे येयले तेजे कारणान हे अर्दो माड तसोच आसा आनी वरचो ताचो भाग आसलो तो हांगा सायडीच्या प्लॉटान तेंच्या टाकीचेर पडलो. हांगा कितें म्हणटा ते हांगासर काणका बांद हे साईश केणी यांच्या ह्या प्लॉटान हो माड पडलेलो आसा. तेन्ना तेंचो एक आमो आसलो तो सुद्दां ते घेवन कोसळ्ळो. तशेंच सायडीक तेंची व्हडली पारिजाताची आनीकूय कितकीशी झाडां आसली ती बी मोडून पडली. तरी आमची ही शेजारी केणी सुद्दां ती सदींच हांगा आतां फुलां काडपाक येवपाची आसली तरी बरें तांकां कांय म्हणजे हानी जावना म्हणून. आनी अशेंच आतां पंचायतीक सुद्दां कितकेशेच आमी आतां एप्लिकेशनां दिता, फॉलोअप करता, डेप्युटी सुद्दां धाडटा, म्हटल्यार आमकां कांयच रिस्पॉन्स मेळना. एक तर आमी कैलास वेंगुर्लेकर म्हणून त्यांच्या घराचे चिचें जे झाड आसा ते आमी 6 म्हयन्या पयलीं डेप्युटी कलेक्टराक धाडून मागीर फॉरेस्टेट ऑफिसरान ते सर्वे करून सुद्दां हाडले की ते डेंजरस आसा, जाता तितके बेगीन तुमी कापून घेवपाचें म्हणून. हांव सरपंच आसतना हांवें रेजोल्युशन घेतलेलें की कन्सर्न पार्टीक इन्फॉर्म करपाचें म्हणून. ते म्हटल्यार कन्सर्न पार्टीक इन्फॉर्मूय करूंक ना. आनी जेन्ना ती पार्टी म्हणजे हो तेजो भाव कमलेश हो जेन्ना फॉलोअप करता जाल्यार ती ताका एक एनओसी दिना. आरटीआयची तेंची ती आमकां लेटर जे येयला तेजी सुद्दां सर्टिफायड कॉपी ती दिवपाक तांकां हेल्प करिना. तेन्ना हांव आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक तशेंच BDO तशेंच सरपंचाकूय रिक्वेस्ट करता की बेगीनचे बेगीन कितें तरी एक्शन घेवपाचें. आनी हो सेक्रेटरी कित्याक इतको डिले करता म्हाकाय समजना. आतां 2 म्हयने जाले हांव इन ऑफिस ना, म्हणजे म्हाज्या जागेर आतां दुसरो अपॉयंट जाला सरपंच म्हणून. जाल्यार ती हांकां कितें आन्सर दिता की ती आपली प्रायवेट प्रॉपर्टी आहे म्हणजे पर्सनल हे आसा ते प्रॉपर्टीन त्या खातीर ती आपूण इंटरवेन जावं शकना. पण हांव कितें म्हणटा, सेक्रेटरीक रायट आसा न्ही, सेक्रेटरीन कितें ते स्टेप घेवंक जाय आनी बेगीनचे बेगीन एनओसी दिवंक जाय ह्या कन्सर्न पार्टीक. इतकेंच हांव मागता. चीज मारपाचें एप्लिकेशन आमी 6 म्हयने पयलीं दिलें ते हेका पंचायतीन दिलें आनी पंचायतीन जेन्ना आरती प्रवीण च्यारी जेन्ना सरपंच आसली तेणी फॉलोअप केलें, सगळें फॉरेस्टाक बीन दिलें, फॉरेस्टाक रिपोर्ट बीन सगळो येयलो. हांव कंटिन्युअस फॉलोअप करता. म्हटल्यार सेक्रेटरी म्हाका तें लायसन्स दिवपाक खंय म्हणजे दिना, डिले करता. तो म्हणटा ना ती प्रायवेट प्रॉपर्टी, तो आपल्या म्हटल्यार ऑब्जेक्शन कोणाचें ना. थंय ऑब्जेक्शन नासतना तो म्हाका सांगता ना तुका दिवंक मेळना, तुका दिवंक मेळना म्हणून सांगता. आमी आतां कंटिन्युअस फॉलोअप येवन कलेक्टराकय सुद्दां केला. पळोवया कलेक्टर कितें एक्शन घेता. आनी आमी मुणकार आहा थंय जाल्यार आमी 70 वर्सां थंय रावता, तेका आमी डॉक्युमेंट सुद्दां आमचे व्हरून दिले ताका, तरी तो सेक्रेटरी आयकूंक पळयना. तिची साधारण 200 वर्सां पयलींची ते चिचेन कांय हेत ना आनी तो स्वताचे आपले पयशे घालून तो कापूंक सोदता. ते मशिनरी सगळे हाडले, लायनमॅन हाडले, कोणे तरी फोटो मारता, पण तो कंप्लेन दिना की आपली प्रॉपर्टी नाल्यार
सरपंचानू सांगची ती कोणाची आहा म्हणून. आमचे सरकार म्हणजे प्रमोद सावंत सांगता की ते सगळ्यांक आदीच पावसा पयलीं बीन सगळ्या डिपार्टमेंटाक धाडटा की हे कसली झाडां ती कापची आनी तेजे आयज हे पालन करिना सेक्रेटरी. आमकां कळस कॉल येयली की घराचेर माड पडला म्हणून रोखडो येयले पयल्या पडलेलो आसलो आनी आमी टाकी बी सेफ केली ती आनी बरें हे कट केले आनी क्लियर केले. सिकेरी आगवाच्या हेलिपॅड वाठारात कळंगूट पुलिसांनी छापो घालून सुमार 1 लाखांचो 1.60 किलो गांजो जप्त केलो. या प्रकरणात उत्तर प्रदेशातल्या 25 वर्षाच्या राहुल खान या तरणाट्याक अटक केली. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. सकाळच्या खबर हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर.